नमस्कार. द डिबेटच्या ह्या आयचे भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां खबर आहा कितें चलता हायकोर्टा भितर लास्ट सुप्रीम कोर्टांतल्यान खंय तरी जे ऑर्डर आयिल्ली मायनिंगाचेर ताजे परिणाम हायकोर्टा भितर दिसपा लागले आनी सरकारान एक अशें एफिडेवीट फायल केला जाका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांकच गुगली पडल्या आनीक ती गुगली कशी खेळटात सगळे हाजेरच म्हाका दिसता मुखार मायनिंगाचो वेवसाय आनी ताजें भवितव्य अवलंबून आसतलें. कितें ही गुगली, ताजे कडेन सगळे घटक आनी कायदो कशे दृश्टींतल्यान पळयता हाचेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात भाजपाचे फुडारी आमदार आनी जांकां मायनिंगाचो वेवसायाचो आनी मायनिंगांतल्या लोकांचो पुरेपूर अनुभव आहा ते निलेश बाब काबराल. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ वकील आनी तांकां खूब फावटी तुमी पळयतात आनी तांचे विचार आयकतात, अभ्यास करून कायद्याचो उलोवपी अमित बाब पालेकार. स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर मिनेर आनी सद्याक म्हाका दिसता पयली गुगली तांकां खेळची पडटा ते हरीश बाब मेलवानी. आनी म्हाका दिसता हरीश बाब हांव सुरवाती तुमचे कडच्यानच करता. तुमी तयारी केल्या ही गुगली खेळपाची आनी कितें म्हूण पळयतात हे एकूण आर्ग्युमेंटा कडेन? पण म्हजें पर्सनल मत आसा पळय, सरकार हो एक विशाल एंटिटी, ताजे कडेन झगडपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. जाल्यार हो एक प्रश्न येयला पळय तो फॅमिलीन सुद्दां खूब जाता. 5 भाव जेन्ना आसता प्रत्येकाचें एक एक मत आसता आनी खास करून जेन्ना व्हडलें भांडवल आसता फुडें तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी आमी हे पळयलां, फॅमिली प्रॉब्लेम्स पळयल्या आनी कशें ते सुटोवचे. एक हांव सांगूं शकता, ते कोर्टान सुटना. ते आपी बसोन आनी ताचो वाट काडचो की कोणाक कितको वांटो मेळचो. तुमी सरकार जे सरकारान भुमिका घेतल्या कोर्टा भितर, जे सरकारान सरळपणान सांगला की कोर्टा वचून आमकां ती ऑर्डर हाडनाकात, आमच्या सोवरिनिटीचो प्रश्न आमी ठरयतले. लीज कशी दिवप, कोणाक दिवप, रिन्यू करप काय नवी दिवप ही. आनी त्याच बरोबर जांचे कडच्यान हाजे पयलीं रिन्युअल फी घेतल्या तांकांय सरकार सांगता की बाबा तुमचेंय कितें करपाचें तें आमी पळयतले, आमी घेतली फी. पूण आतां सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत सगळीं समीकरणां बदलल्यांत, आमी कितें करपाचें तें पळयतलें. तुमकां कितें दिसता सरकाराचेर पूर्णपणान विश्वास दवरपाचो काय कोर्टाचे कडच्यान एक आदेश हाडपाचो? आमी हो सरकार निवडून हाडला न्ही, विश्वास दवरिना म्हणजे फकाणां आली काय इलेक्शन प्रोसेसाची. आतां विश्वास दवरलो म्हणजे अशें न्ही की ते सरकारान न्हिदचें ताजेर. कित्याक 2012 ती पॉलिसी तांच्यांनी काडलेली पळय तातूंत तांच्यांनी एक प्रॉमीस केल्लें की 3 म्हयन्या भितर आमी रिन्युअलचेर डिसायड करतले. आतां रिन्युअल हे पळयात 2016 एप्लिकेशन घातलेलें आयज पर्यंत सुटना, म्हणजे कित तरी प्रॉब्लेम आसा. हें हांव मानता की सरकाराक हाजेर गंभीर विचार करचो पडटलो. कित्याक हाजेर जो निर्णय घेतलो तो फक्त गोंय खातीर न्ही, अखंड इंडियेक लागतलो. कारण की हो 8-3 जो इशू आसा सेकंड रिन्युअलाचो तो फक्त गोंय खातीर न्ही, हांगा इंडियेन 3rd रिन्युअल सुद्दां पावल्या, 4th रिन्युअल सुद्दां थोडी पावल्या. आनी हे जाणा जावंक जाय तुमी की 70% सगळे मिनरलचे सेकंड रिन्युअलाक आतां अपेक्षीत आसा ऑल ओवर इंडिया. आनी हाजेर जर योग्य निर्णय घेतलो ना आनी एक योग्य वाट काडली ना जाल्यार अखंड मिनरल सेक्टर कॉलॅप्स जातलो. तुमी कितें म्हणटात? सरकार जी गजाल सांगता आपले व्यवस्थीत आसा एफिडेवीट तांचो आनी तांकां टायम लागतलोच, थोडो टायम लागतलो. पूण अशें न्ही की वर्साचे वर्सा काड तूं ह्या निमित्तान. शेवटी लोक जे आसा, जे गोंयचे लोक आसा आनी दुसरेय प्रांत जे आसा तांचेय लोक रावले न्ही मायनिंगेक. तुम्ही म्हणटात की तुमचोच अधिकार निर्णय घेवपाचो, पण निर्णय घ्या. निर्णय घे म्हणून कोर्टान वचपाक लायनाकात. आनी जाय जाल्यार एक इंटरीम सुद्दां निर्णय घेवंक शकता. कित्याक लोकांक पिडीत आसा ते, तांकां इन्कम ना, कशे जगतले ते. बरें अमित बाब, तूं कशें पळयता हें एफिडेवीट पळयलां, मागीर अभ्यासय केला, हें पळयतना कशी दिसतात? काय तुजे खातीर काय गुगली बिगली काय न्ही, तुजे खातीर तूं सारको अंपायर म्हणून पळयता? ना, सध्या फुटबॉलचो सीझन चल्ला, सरकारान डायरेक्ट पेनल्टी मारल्या. पेनल्टी मारल्या सर, म्हाका गुगली बी न्ही, क्रिकेट विसरला सरकार. आनी पळोवपाक गेल्यार हातूंत बेकायदेशीर तरी कांय दिसलें ना, कारण सुप्रीम कोर्टाचो जो जजमेंट जालो न्ही प्रमोद, इट इज व्हेरी क्लियर. नाव दॅट मिन्स court also has held that government has enough powers to renew leases in a certain circumstances. Ata ultimately it is under section 8 जर ह्या आसा पळय मायनिंग मिनरल्स जो एक्ट आसा तातूंतल्यान जर गेले जाल्यार if you see that situation, government has powers, Supreme Court has said that they have powers, they should be given enough time. Again policy decision जे government आसा पळय
that cannot be questioned before the court, because then it is ultimately considering all the aspect of it. Now if you see Goa government as BJP चा असा, central की BJP असा, all could see it, all stakeholders, including not only the mine owners, but all those persons who are connected to it, since that concerns everybody, I think enough time should be given to तांचो government. मुद्दो असा की तुम्ही टाइम घेयात पण वर्साचे वर्स घेनाका डिसाइड Exactly. करपाक. आता डिसिजन सुप्रीम कोर्टाच्या हालीच आयला. So I think it would have been very apt that certain amount of time should have been given to government to work on the matter. आणि तोच अल्टिमेटली कायदो सर्वश्रेष्ठ, गव्हर्नमेंट सुप्रीम जर म्हटले आपल्या कोर्टासमोरही, कोर्टूय श्रेष्ठ न्ही आणि गव्हर्नमेंटूय श्रेष्ठ न्ही. अल्टिमेटली यू हॅव टू गो बाय द बुक, बट द पॉलिसी डिसिजन इज अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द गव्हर्नमेंट. करेक्ट. पण बेकायदेशीर न्ही. अल्टिमेटली सगळें जें कितें घडटलें पळय तें यू हॅव टू बी विदीन द एम्बिट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ज्युडिशियरी, लेजिस्लेचर हे सगळे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अँड अल्टिमेटली कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल, इट्स बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. ते हे सगळें जे एकठांय केलें जाल्यार according to me it's a matter is before the court, but I feel it is premature to have gone to the court गरज and नाशिल्ली वचपाक. म्हजे करताना दिसना. निलेश बाब, तुम्ही पळयला एफिडेविट, कितें दिसता? कारण तुमचेर तर म्हाका दिसता सारको गांवांकच प्रेशर आसा. तुमकां पणजी येवपाची गरज ना अभ्यास करपा खातीर. तुमकां गांवांक दर दिसा सकाळ फुडेंच म्हाका दिसता प्रेशर जाणवत आसतलो. तुमी कशें पळयतात ह्या गजाली कडेन? ना पळय, लिगल पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा, इज वन पार्ट, बट आय विल गो इन टू पार्ट ऑफ इट. वन एक गव्हर्मेंटाचो मुद्दो आनी एक लोकांचो मुद्दो. आमी पयले आमदार लोकां खातीर निवडून येयल्ले आसा, आनी लोकांक कित्याक जाय ते म्हाका जाय एज अ MLA, आनी दॅट इज वाय आज MLA आमी लोकांनी केल्ले आसा. आनी हांव MLA जाल्यार म्हण गव्हर्मेंट जाल्लो आसा. ना म्हण गव्हर्मेंट इज फॉर्म्ड, दॅट मिन्स इट इज टू वर्क इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. आतां लोकांक आमच्या सेक्टराक कित्याक जाय? दे वॉन्ट दॅट द मायनींग शूड स्टार्ट. आनी आमी पयरचे इलेक्शनां तुवें पयले साऊथ गोवाचे MP चे सिटाक सगळे म्हणटाले मायनींग बेल्ट वील गो ऑपोजीट. वी हॅव कन्विन्स पीपल, वी हॅव टोल्ड पीपल, आमी लोकां फाटल्यान रावले आनी तांकां सांगलें की सेंटराक जर BJP सरकार आसा, आमचो गोंयचो BJP सरकार आसा, वी वील गेट इफेक्टीव रिजल्ट इमिजिएटली. आनी पीपल हॅव वोटेड फॉर BJP अँड स्टेड बाय अस ऑन द वर्ड दॅट आमचें मायनींग चालू जातलें. आतां गोंयांत जर सरकार आमचो लोकांचो सरकार आसा, सेंटराक आतां लोकांचो सरकार जाला, सो देर शूड बी सोल्युशन एट द फास्टस्ट. आनी येता ते सिजनान मायनींग हॅज टू स्टार्ट. ना माय फिलींग सारकें स्ट्रेट आसा. देर इज नथींग वेदर आय एम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, नॉट पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, आय एम पिपल्स मॅन. गव्हर्मेंट इज फॉर्म. हे जे एफिडेविट जाला, तुका दिसता खंय तरी कायद्याची हे जे एक गुंतागुंत तयार जाल्या तातूंतल्यान कॉम्प्लिकेशन्स चड जातली? ना, आतां अमित बाबान सांगलें ते भशेन कितें जालां, अशी मायन ओनर कोण हायकोर्टान गेला and he has filed an affidavit to start mining. See, you should give government time, no doubt, but how much time the government should have is a question mark. आता आमी जे ऑनरेबल CMनूय सांगला that next season we have to start mining and it is a required thing. कित्याक आज जर ते चालू जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जे मायनींग बेल्टाचे इफेक्ट, फकत मायनींग बेल्ट सगळ्यांक हो इफेक्ट जाल्लो आसा, पूण वी शूड स्टार्ट. आनी म्हज्या अंदाजान सी देर आर टू पार्ट्स ऑफ दीस. वन पार्ट ऑफ इट दॅट if state government feels that it cannot take, it should ask the central government to remove an ordinance and whatever is there in favor of resumption of mining should be looked at. निलेश बाब, म्हाका क्लियरली सांगा, तुम्ही म्हणटात की ऑर्डिनन्स काडपाक जाय. ही ऑर्डिनन्स अजून पर्यंत आयली ना, हाजी तुमकां दुख्ख जाता? दूख जाता सी, आय डोंट नो. सी माझे पर्सनल हांव तुका आतां हांव रुलींग MLA, हांव एम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट वीच इज ऑन द रुलींग सायड. CM ऑलवेज डिस्कस दॅट वी वॉन्ट टू स्टार्ट मायनींग. सद्दांच आमी कितें उलयलें जाल्यार आमचें आसता की मायनींग चालू जावपाक जाय. आतां ही इज वर्किंग ऑन द स्टेट पॉलिसी करपाक, हाव टू डू, वीच मायन्स टू स्टार्ट अँड वॉट टू डू. आमचें भासाभास जाता, बट समाव इट हॅज टू कम आउट. रिजल्ट जावपाक जाय. रिजल्ट हेंच फ्रस्ट्रेशन मेलवानी बाब तुमचें आसा. ते म्हणटात की इंटेन्शन आसा सगळ्यांचें, पण डिलिव्हरी जायना. इंटेन्शनान पोट भरना न्ही. इंटेन्शन आनी उमेदाचेर पोट भरना. पोट भरता केन्ना? जेन्ना मनीस काम करता आनी कितें जोडटा तेन्ना पोट भरता. आनी परिस्थिती आतां गंभीर आसा. सरकारान सुद्दां जाणा जावन घेवंक जाय की लोक आतां बेजारल्या आनी इनफ इज इनफ. बेगीनच्या बेगीन तांच्यांनी कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस चालू करूंक जाय. तुमकां कितें दिसता हांव कित्याक जायना? कित्याक जायना म्हण तांची तकलीच चलना अशी दिसता म्हाका आतां. कोणाची? सरकाराची? सरकाराची एकदम चलना. ते फक्त आपल्याक डिफेंड करपाक रावला की कायदो असो म्हणटा कायदो. अरे हांगा कायदो तूं दवर सायडीक. तुमी लोकांन तुमचेर आशा दवरून तुमकां निवडून हाडला.
ते याद दवरा, कित्याक 3 वर्सां फुडें तुमकां परतून त्याच लोकांचे कडेन वचोंक जाय. इतके याद दवरा. जर आतां तुमी जर पावलां उबारना जाल्यार कितें तोंड घेवन वयतले तुमी? तुम्ही जेन्ना कायदो सायडीन दवर म्हणटा, पण सरकाराक कितें करता ते कायद्या सकलच करचें पडना. कायदे आमीच तयार करता न्ही. कायदे कितें वयल्यान पडले सकयल? शेवटी कायदो कोण करता? लोकूच करता. तुम्ही कितें म्हणटा ऑर्डिनन्स काडपाची? ऑर्डिनन्स काडा रोखडे आनी चालू करा काम. तुमी तुमचे शेवटी हांव एज ए लिजी कोण? हांव एजंट ऑफ गव्हर्मेंट. तूं म्हाकाच इलिगल ठरयता जाल्यार गव्हर्मेंट इलिगल ना. तुमी हांगाचे लास्ट 500 वर्सान 5,000 कोटी तुमी रॉयल्टी घेतली. तातूंतलो कितको तुमी मोडलो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर? तुमी प्रॉमीस केला तुमच्या बजेटान 60% आमी मोडटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक. 1 रुपया सुद्दां मोडला म्हाका दिसना. सेंट्रल गव्हर्मेंटान लास्ट 6-7 वर्सान 50,000 कोटी आयले हांगाच्यान. ते खंय वापरले तुमी? कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला गोंयचो? आनी कित्याक आमी ह्या परिस्थितीन आसा? एक रिन्युअल तुमचे कडेन करूंक जायना? अर्थूच ना ह्या गोश्टीक. अमित बाब, हो जो रिन्युअलाचो प्रश्न आसा ताचेर आतां हे सगळो नवीन प्रश्न तयार जाला. हो पयर मेरेन नाशिल्लो. सरकार म्हणटा की आमी तुमचे कडच्यान रिन्युअल फी घेतली, 28 जाणांनी ती पे केली. तातूंतली म्हाका दिसता 27 जाणांनी टायमा भितर केली, एकट्यान लेट केली म्हण केली. ते म्हणटात की बाबा तुमी आमचे कडच्यान पयशे घेतले, रिन्युअल करता म्हणून घेतले, आनी आतां तुमी आमचे रिन्युअलच करनात. पॉलिसी काडटा म्हूण सांगतात, हें करता म्हूण सांगतात, तें करता म्हूण सांगतात, पूण आमचे पयशे घेतले तुमी 1.5 वर्स जाले. ही गजाल तुम्ही कायद्याच्या दृश्टींतल्यान कशी पळयतात? हांवें ऑलरेडी रिन्युअल फी पे केल्या आनी तूं म्हाका सांगता की तुगे करप काय ना आपूण मागीर पळयतलो. हे जर विशय पळयत न्ही, एफिडेविटान खंय तरी सरकारचो इगो दिसून येता दिसता. हें मान्य करता अशें म्हाका तरी दिसता. कारण तुज्या हातान जर पावर्स आसा जाल्यार जर इट इज अ डिसिजन वीच वील अफेक्ट जनरल पब्लीक एंड पीपल ऑफ गोवा एट लार्ज, देन why don't you take a decision? After Supreme Court's decision, there is enough time which has come. Of course, as I said, policy decision घेतले जाल्यार policy properly draft करप हो सरकारचो basic duty आसा, because ultimately it will have long term effect all over India. जशें मेलवानी बाबान म्हणलें की it will have, because that will be the guiding force for lot of many other states who don't have a policy. सुप्रीम कोर्टा कडेन मॅटर आशिल्ले जेन्ना हे पयशे घेतले सरकारान, तेन्ना मॅटर वॉज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Correct. Government could not have taken a decision because they were waiting for a judgment and wanted a clarification. taken money also. Should not have taken money. Exactly. आता जे representation सरकारान केले की we will renew your leases or we will work towards renewing your leases. पैसे घेतले जाल्यार सरकारची खंय तरी चूक दिसता. एक तर पैसे घेवपाचे न्ही. आता पैसे घेतले जाल्यार इट इज रायट फॉर द गव्हर्मेंट टू टेक एब्सोल्युटली अ फास्ट डिसिजन इन द बेस्ट पॉसिबल मॅनर एंड एज फास्ट एज पॉसिबल. आता एज फास्ट एज पॉसिबल हाजे जे डेफिनेशन आसा आयक ना, हाऊ फास्ट. असेंब्ली सेशन प्रोबेबली इज गेटिंग स्टार्टेड इन अनदर वीक्स टाइम. सरकारान सिंपल गोष्ट करूं येता की इंस्टेड ऑफ फायलिंग अन इगोइस्टिक एफिडेविट, I am supreme, so I will take a decision because now Honorable Supreme Court has taken a decision saying that supreme म्हणून म्हणटकीर तुमचे कडल्यान म्हाका नाका. म्हणजे अल्टिमेटली हांगा अशें दिसून येता की 2 भुरगे झगडटात की तूं कोर्टा कडेन गेला मरे, आतां तुका आपूण कितें तें दाखयता. इमॅच्युअर. सो अल्टिमेटली कोण सफर जाता? निलेश बाब पळय, ही गजाल अशी जाल्या, ते कोर्टाक गेले आनी सांगता कितें निर्णय घेयात. तुमी कोर्टाक कितें सांगतात? ना आमीच निर्णय घेतले. ते म्हणटात प्लीज घेयात, तुम्ही घेना म्हणून आम्ही कोर्टाक गेल्यात. आता ही भुरगेपणां दिसना आनी हातूंत भितरल्यान अल्टिमेटली इंडस्ट्री सफर जाता, लोक सफर जातात. 28 जाणां कडच्यान तुमी फी घेतिल्ली आसा, कशी भायर सरप हातूंतल्यान? इगो एरोगन्स दाखोवन भायर सरपाक शक्य जातलें? म्हाका दिसना आमचो सीएम एरोगन्स दाखयता. इट इज इन हीज इंट्रस्ट की आतां पळय इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट रन्स ऑन मायनिंग, आनी आज जर मायनिंग चालू जायना, रॉयल्टी येना, पयशे येना, टर्नओवर जायना जाल्यार आमच्या स्टेटीकूच माल. आनी आमचो सीएम इज वर्क्स इन इंटरनल स्टेट. आतां कितें जाला, देर आर सम फॅक्टर्स मे बी ही कॅनॉट टेक अ डिसिजन, बट माय सिन्सियर म्हाका दिसता की तेणे ही शूड टेक 24 hours meeting and finish this issue immediately within the next 10 days and come out with, even if all other issues are kept pending, बाकीचे सगळे पेंडिंग दवरून he should focus on this my personal view and finish the matter once and for all. सांगात निलेश बाब, तुम्ही कितक्यो मिटिंगो घेतल्या? चालू असतात. देर आर स्टेक होल्डर्स कडे एक सुद्धा घेऊन ना. स्टेक होल्डर आता पण स्टेक होल्डर उडोवन आता स्टेक होल्डर इज अ डिफरंट इशू. स्टेक होल्डर इज अ डिफरंट इशू. आता इशू आसा स्टेट पॉलिसी ऑफ मायनिंग हॅज टू बी फॉर्म्ड, where is stakeholders view is always there that they want it back.